न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी उत्तेजा गांव हाचे कडेन ताचे कडेन जावन घ्या आयच्या दिसाची घडणूक। उत्तेजा, आयची अपडेट म्हणल्यार सकाळी फुडें जी घडिल्ली ती म्हणल्यार मडगांव पालिकेचो जो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन अटक केली। तांणी फेस्ताचे जे फेरयेचो जो सोंपोकर आसा ताची अफरातफर केली। जे 17 लाख आसले ते आपल्या भायले भायर आपल्या एकाउंटान ट्रान्सफर केल्ले। आनी जो योगेश शेटकार आसा तो फाटल्या जून म्हयन्यासून गायब आशिल्लो आनी पुलीस ताच्या मार्गार आशिल्ले। निमणे आयज ताका पुलिशेन अटक केल्ली आसा। ही एक बातमी जाली। आनी दुसरी म्हळ्यार कॉम मडगांवा वितळिल्ल्या भांगराचे दागिने तयार करपी ती कारागिरांनी 72 लाखांचे जे भांगर आसा ते घेवन पळ काडिल्ले। ह्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन तिगूय त्या कारागिरांक आयज अटक केल्लेली आसा। तांकां वेस्ट बेंगलच्यान धरून गोंयांत हाडलेले आसा। ही एक बातमी जाली। आनी तिसरी बातमी जी आहा ती म्हणल्यार रवी नायकाची आसा। मंत्री रवी नायकाची पयशांच्या हायसाक लागून शेत जमनी विकच्यो न्हय जाल्यार जे सरकाराच्यो ज्यो शेतकारां खातीर वेगवेगळ्यो येवजणी आसा तांचो लाव घेवचो अशें आवाहन शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी केल्लेलें आसा। आनी ती चवथी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार अंबाजी फातोड्ड्या कालत हावजींग प्रकल्पाचें उक्तावण जाल्लेलें आसा। आनी ह्या हावजींग प्रकल्पाचे जो फातोड्डेचो मिलाग्रीस फर्नांडीस आसा समाज वावुरपी तांणी खर विरोध केल्लो आसा। वोट बँक वाडोवपा खातीर हो जो हावजींग प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप तांणी केल्लेलो आसा। आनी पांचवी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हांकां सरकारान 6 म्हयन्याची सेवेत मुजत वाड दिलेली आसा। तर ह्यो 5 बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। थँक्यू। ते उत्तेजान ज्यो 5 बातम्यो तो तुमी मुजरत एनपीएम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी एंकर समिधा कडेन ताचे कडेन जाणूया आयची साची घडणूक। समिधा, हालीसराक गोंयच्या जायत्या वाठारांनी रानटी जनावरां लोकवस्तीत आयिल्ली दिसून येतात। आनी अशीच एक घडणूक आज घडल्या ती म्हणजे कुंकळे प्रियोळ वालवाडा वाठारांत बिबट्याचें एक ल्हान पोर जें आसा घरा भोंवतणी भोंवतालें दिसून आयलें। आनी देखून एका बायलेन धाडस करून त्या पिलाक फाटल्या पोंदा धापून दवरले। तर तशेंच तिणें मागीर गांवच्या लोकांक तशेंच रान खात्याक हे विशीं कळीत केलें। रान खात्यांनी आतां येवन त्या पिलाक आपल्या ताब्यांत घेतिल्लें आसा। रातभर ते वाट पळयतले ताजी आवय येता काय ना त्या पिलाची, नाजाल्यार ताका बोंडला अभयारण्यांत व्हरून सोडटले अशी म्हायती जी आसा ती रान अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा। थँक्यू समिधा। तर दुसरी जी बातमी आहा ती मया 2 अशी दुकानां फोडले आसा चोरांनी। आनी तो सुमार 10,000चो म्हालवो आहा तो फारयल्लो आसा। आनी हें ते दुकान कांय म्हयन्या पयलीं 2-3 फावटी अशी फोडलेलें आसा अशी म्हायती मेळिल्ली आसा। तर ही जी बातमी तुमी सेंट लायव्ह बुलेटिनाक पळय। तर आतां आमी सुशांत हांचे कडेन ताचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। मांद्रेचो आदलो सरपंच तशेंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकार मारपेट प्रकरण तुमकां खबरच आसतलें। आयज ह्या घडणुकेक एक अपडेट आयल्या, म्हत्वाची अपडेट की ह्या प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन 2 दुबावितांक अटक केल्ली आसा। आनी जे मारहाण प्रकरणात जी गाडी वापरलेली ती गाडी जप्त केल्ली आसा। 3 जाण आहात ते अजुनूय फरार आसात। पुलीस तांचो सोद घेतात। दुसरी म्हत्वाची एक अपडेट आसा ती कदंबा ज्यो इलेक्ट्रीक कदंबा राजधानी पणजेन चलतात त्यो कॅशलेस जावपाच्यो आशिल्ल्यो। आनी आयच्यान हो निर्णय लागू करपाचो आशिल्ले की त्या कदंबांनी खंय कॅश पयशे दिवप ना तिकेटीं खातीर, तर कार्ड वापरप। हे ट्रान्झीट कार्ड करपा खातीर
सद्या कांय दिसांचो वेळ दिल्लो आसा आनी ते खातीर हो जो निर्णय आसा की कॅशलेस करपाचो तो मातसो सद्याक तसोच होल्डार दवरिल्लो आसा. सविस्तर दोनूय बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू सुशांत. ही जी दोन्ही बातमी सेंट पी लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशीच म्हणजे जी दुसरी जी बातमी आसा सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची कुडचडे शाखेत जे फ्रॉड प्रकरण जाल्लेले त्या दोगांय तांकां दोगांयक आनंद जाधव हाका 14 दिसाची न्यायालयीन बंदखण दिली जाल्यार तन्वी वस्ताक 2 दिसाची पुलीस बंदखण दिली आसा. ही जी बातमी तुमी सेंट पी लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर तशेंच आमी आतां ऐश्वर्या कडेन या ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक. ऐश्वर्या. महेश कोनाडकर हल्लो प्रकरणात आपली बदनामी करपी दयानंद सोपटे आड मानहानीची केस दाखल करतलो आनी हेर बाकीच्या कायदेशीर नोटीस धाडटलो अशी शिटकावणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान दिल्या. देखून महेश कोनाडकराच्या घरा वचून भेट घेतल्या उपरांत जितान हे उलोवप केले. थँक्यू ऐश्वर्या. आनी एक जी बातमी आसा म्हणजे आयज बांदोड्या आयज स्कुलाच्या भुरग्यांनी आयज आंदोलन केल्लेलें आसा की हाच्या आंदोलना फाटलें कारण मातशें वेगळेंच आसा. थंयसरले जे पेरंट्स आनी त्या भुरग्यांनी जो थंयचो प्रिंसिपल आसा पळय तो परत वर्सा वर्स चेंज करता. सो ताका लागून त्या भुरग्यांनी आंदोलन केली. जो चेंज जाता पळय वर्सा वर्स तो ह्यो रद्द करचो. ही जी पुराय बातमी तुवें सेंट पी लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच हेर बातम्या गोमंतक TV सबस्क्रायब तशें फॉलो करा. कॅमेरामॅन हर्ष सयत ऐश्वर्या खोर्जोईकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्ले. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.